जुलय आमकां मेळ्ळे आतां अबावट 8 डेंगूचे पेशंट, चिकनगुन्याचे 9 मेळिल्ले आसा आनी जे मिक्स इन्फेक्शन जे जाता, जे डेंगू चिकनगुन्या जाता दोनी, ते 7 आमकां मेळिल्ले आसा इन जुलय. ऑगस्टान आमकां अरावंड डेंगू 7 मेळ्ळ्यात, चिकनगुन्या 3 मेळ्ळ्यात आनी मिक्स आमकां 8 मेळ्ळ्यात. एज कम्पेर्ड टू फाटलीं वर्सां ह्या वर्सा चड केसीस जाल्या दिसता तुमकां? फाटल्या पेक्षा ह्या वर्सा आमकां केसी वाडलेले आसात. ह्यो केसी वाडपाचें मेन कारण म्हणजे मुख्य कारण म्हणजे वॉटर स्टोरेज. सद्या डेंगूची जी दुयेंसां जी आसा, जे मच्छरा पासून स्प्रेड जाता, हो डेंगू म्हणजे एक व्हायरस, कळ्ळें न्ही. आनी हो डेंगू कितून जाता, मोस्टली इन क्लीन वॉटर. ब्रीड जाता तो क्लीन वॉटरान. आतां कितें जाल्लें, पयलीं आमी मलेरियाचे स्ट्रेस करून ऑलमोस्ट बियॉन्ड एलिमिनेशन फेज आशिल्लें मलेरियाची. आनी मलेरिया कितें पास जातालें, डर्टी वॉटरा पासून जातालें. सो आमी चड लक्ष डर्टी वॉटराचेर गेले आनी क्लीन वॉटराक आमी दिसता म्हाका चड लक्ष दिवपाक पावले ना, कळ्ळें न्ही. आनी तेजे खातीर हो डेंगू मच्छर जो आसा, जे मॉस्किटोज आसा, ते मोर एंड मोर डेंगूच्या हातीन चड डायवर्ट जाले. सेकंडली गोश्ट कितें जाता, आतां उदकाचें पुरवण जाल्लें ना कारणा खातीर स्टोरेज जो आसा पळय लोकांचे, ते वाडलेले आसा घरांत. स्टोरेज दवरपाची कॅपॅसिटी ती वाडलेली आसा. आनी लोक कितें करता, एकदां स्टोरेज वॉटर दवरतात आनी मागीर तांकां हात लायनात, तांकां कवर करनात, ना म्हणून ते चेंज करपाक वचना. आनी हे मॉस्किटो कितें करतात, चडशे डेंगू जे जावपाचे जे मॉस्किटो जे आसतात, ते वयतात, ते उदकांत तांती घालतात आनी ते 8 दिसां वयर जर तें उदक जर उरत जाल्यार मागीर तेजी लायफ सायकल कंप्लीट करता आनी ऑटोमॅटिकली तो एडल्ट मॉस्किटो जावन तो भायर सरता विथ दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस. लोक कितें करतात, ओवरहेड टँक दवरतात आनी तांकां कवरींग दवरिनात, ते ऑलमोस्ट ते ओपन दवरतात. पयली गोश्ट तेन्ना सिंटॅक्स पिक्चरान येता तेन्ना ते कवर करपाकूच जाय. दॅट हॅज टू बी कंपल्सरिली म्हाका तांच्यान नोट करूंकूच जाय. पयली गोश्ट ती जाली. दुसरी गोश्ट तेंचे जे सोकपीट पायप आसतात, जावं तेंचे सेप्टीक टँकाची जी पायपां असतात, ते मॅश घालून ते कवर करनात. जे एरेटेड मॅश आसता ते कवर करनात. तितून सारकें हेवी ब्रिडींग जाता, कळ्ळें न्ही. आनी मागीर कितें जाता, सगळे कडेन प्रिकॉशन घेतलें आसता, क्लिनलीनस दवरलेलें आसता, टाकी बंद आसता, पूण मॉस्किटो येता खंयच्यान हो प्रश्न येता. जेन्ना मायन्यूट इन्स्पेक्शन करपाक गेले म्हणटकूच ते सोकपीटाचे ते एरेटेड पायप आसा, तितूंतल्यान मागीर ती बुजबुजून सारकी ते मॉस्किटो भायर सरतात. दुसरी गजाल म्हळ्यार आमकां काणकोणाक आमकां कोस्टल बेल्ट चड आसा. सो आमी कोस्टल बेल्ट आमी जस्ट मॅक्झिमम आमी इन्स्पेक्शन केलें. लास्ट टायम सुद्दां आमी एक बरो सर्वे केल्लो. पूण कोस्टल बेल्ट आमकां कशें मेळ्ळां जाल्यार कोस्टल बेल्टाक न्ही आतां जेन्ना सिजन काबार जालो जाल्यार सिजन काबार जालें की तुगेले सेप्टीक टँकाचो ताका पायप सारके उरना. सेकंड गजाल म्हळ्यार ते पायप कनेक्टेड काय उरना. टँक तशी उडयली जावं उदकाची पायप तशें उडयले, संडासाची बशी बसपाची हे WC तर तशेंच उडोवन गेले. सो आमकां तितून मॅक्झिमम आमकां ब्रिडींग मेळ्ळा.